सलयामी घरा देवाच्या मेळयामी बांधात एक पोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटो या बली देवाक मोगाच्या क्रिस्ता जेजूचे मरण समरमता ताचे पुनर्जीवन पण पकडता ताच्या येण्यात आम्ही अत्रेकता मिस्तेर मोगासो होनियाळता सलयामी घरा देवाच्या मेळयामी बांधात एक पोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटो या बली देवाक मोगाच्या एक घडीभर बसया आमी मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता सांजू दुतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळाक परत हेवटी तुमकां आयच्या दिसाच्या सर्व भक्तीपणाक मोगाचो येवकार मागता आज आमचे संगी आसात हे भक्तीपण चलोवन व्हरून आमकां कुमो करूंक आमचे खातीर मागच्या खातीर मानदी बाप ऑल्वेन पिंटो एसव्हीडी मेळाचे याजक प्रस्तुत किरें थंयसर तांच्या एसव्हीडी घरांत वस्ती करनासात तांचे मिसांव ते करनासात गांवांत ते निड्डोडी फिरगजीचे प्रतीक जावन सोमयाची सुवार्ता परगट करच्या त्या मिसावांती तांकां तांणी समर्पण केलां आनी सोमया खातीर जायतो ताच्या शेतांत वावूर करनासात ते तांचे कडेन विसरलेल्या वेळा मोगान ओपोवन कुशीन आमचे आपोवन स्विकार करून आज आमचे संगी आसात हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागतले आराधना वेळा सोमयाचो अनुभव जोडूंक आमकां कुमो करतले तरी करून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्रापाक हांव मोगाचो येवकार मागता एक जोरान ताळयो दिवन पाद्रापाक आमी स्वागत करया मोगाचेनो आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात फ्रांसीस स्टॅनी तावरो कटील तनुष डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी मुंबई विलियम डिसोजा कल्याणपूर सिंथिया डिसोजा बिंदूर इवा प्रिंसिटा डिसोजा पानीर लाइनल डायसनी कोटाम सुरतगल रेशमा रोशन मिरांदा हैदराबाद नवोमी अलिशा वास किरेम अल्बन जॉयस पेरेरा बेळमान जेसिंता रेगो किरेम वीरा सेरावो किन्निगोळी तशेंच प्रत्येक ते साव बसोत मीस भेटयतात एनसिटा डिसोजा USA HIV विजा ताका मेळचे खातीर अलिविया फेर्नांडीस मिलाग्रेस एलिटा डी सिल्वा जल्मा दिसा संदर्भी मुंबई ग्रेटा रियान नोएल डिसोजा सुरतगल सेलिन पिंटो मुल्की विल्मा अल्मेडा नित्या दरवाडो प्रितेश शिकवेरा वामन ज्युरो देवदीन आलेख डिसोजा आत्म्या बसोत 50 आनी 7 वर्सांच्या उगडासाक कोसेस डिसोजा आत्म्या बसोत 30 आनी 3 वर्सांच्या उगडासाक हे मिस भेटयतात ब्रिजिट डिसोजा किन्नेवळी देवदेन वलेरियन डिसोजा आत्म्या बसोत 50 आनी 6 वर्सांच्या उगडासा मिस भेटयता ब्रिजिट डिसोजा किन्नेवळी देवदीन जेम्स मिरांदाच्या आत्म्या बसोत मिस भेटयता रेशमा रोशन मिरांदा हैदराबाद ह्या ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करत विशेश जावन मागया प्रत्येक जावन आज ह्या पवित्र थाळार आमी दुखेस्त कंतीन कश्टांनी दुखांनी आसच्या सर्व आवयां खातीर आमी मागता जावं पुरो अवचित मोरना कुटुंबांत चिंतनांतल्या आमच्या जिवितांत घडिल्लीं घडिता जावं पुरो भुरग्या बाळांच्या आमच्या युवासनाच्या वायट सवयेंक बली जाल्ल्या वरवीं कश्टांच्या आवयांक सक्कड आवयांक आज आमी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून विशेशतान तांचे खातीर मागता सोमयान तांचे हो जे हाळू करूंक कश्ट हाळू करूंक ताच्या दुखान बुजोवन सांगात दिवंक आनी त्या मारिपात ह्या दुखेस्त आवयांक बुजावन लाभचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळा आराधना वेळा नोवेना वेळार आमी मागता आनी तर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया सुमेस्त आमी उबे रावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो आमी करिस्माच्या काळार आसा देवाच्या कृपेचो हो काळ जेजूचे कश्ट मरण आनी जिवानपण आमी नियाळता आमी सांजुदाची भक्तिका
आज ताका मान करूंक हांगा एकठांय जाल्या. आयची लितुर्जी आयची वाचपां आमकां आमचें धर्मीक आचरण फकत बायलें आचरण जावंक नजो बगार ह्या आचरणा मारिफात आमचें जिवीत बदलजे म्हण आपोवणें दिता. जावंक पुरो बायलीं आचरणां ह्या करेजमाच्या काळार आमचे मागणे उपास धान धर्म वा हेर समायार रेतीऱ्यो नोवेना आनी कितें आमी सगळें करता हें खाली एक बायल्यान मात्र न्ही बगार आमचें आंतरीक बदलावण आमचें आत्मीक बदलावण आमचें मन बदलाजें आमची जिणी बदलाजें म्हण आमकां उलो दिता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो सबार पोटी ही आचरण खाली आचरण जावन मात उरल्या खातीर देवा लागचें भोगसणें मागया आनी आमच्या जिवितांत खरी बदलावण हाडूंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो बगेन सदां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकुळट कर सौम्य काकुळट Krista kaku't ka, Krista kaku't ka, Soumya kaku't ka, Soumya kaku't ka. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मंद तूं सांजू त्या देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावडतांत मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशक्य पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सदोमाच्या फुडारानो सर्वेस्पराचें उतर आयका. गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाच्या शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनी की वायट करी नाकात. बरें करूंक शिका. न्यायनीत सोदा. कश्टतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विद्विसो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पदकां तांबडी लाल आसल्यारी ती इमापरी धवी जातली. ती रक्ता वर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. आपली सालसमकण सारकी करून घेतल्या देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली सासमकण सारकी करून घेतल्या
देवाची सडवण दाखयतलो. तुझ्या यज्ञाविशान कसले सुख हांव लेखीना. तुज्यो होंबल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेकून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बगडे म्हाका नाका. आपली सालसम कर सारकी कंगेतेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वोटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. आपली सालसम कर सारकी कंगेतेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. आपली सालसम कर सारकी कंगेतेल्या देवाची सडवण दाखयतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. तुमची सर पातकां तुमचे तावन हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मौन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू लोकाच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात ते सुपरीन तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवूंक तांकां नातले भरे बांदून मनशाच्या खांद्यार ते चडयतात पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर्व आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंसणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो आनी रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनेगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकां तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां भारीच खुशी. पूण तुमकां कोणीय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका. कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून तुमी उलो करिनाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो सर्गार आसा. मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणीय म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड वर्तो ताणें आपलो साकर जायजय. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त. चेंज इज इनएविटेबल म्हणटात.
इंग्लिशांत हो शब्द वापरता हो सांगणी चेंज इज इनएविटेबल म्हळ्यार बदलावण अनिवार्य जावन आसा ती एक स्वाभाविक आनी समाजाचें तें एक नियम आमी म्हणयेत आनी असली बदलावण आमी समाजांत आमी पळयता प्रकृतीन ती पळयता आमच्या जिवितांत ती आमी पळयता आमी भुरगीं आसल्या आमी हर एकलीं भुरगीं जावनूच जल्मले कोणी व्हड जावन जल्मालें एकच पटी कोणी जल्मो ना आमी भुरगीं जावन जल्माल्या आतां आमी व्हड जाल्या आमची भुरगीं आसात आनी दीस वेता वेता ती वाडावळ घेतात आमी रोयलोलें तें जड आज व्हड जालां रूख जालां फळ दिवंक शकता आमी ओंपुल्लें तें बी जावंक पुरो फुलांचें बी जावंक पुरो ह्या खंयच्या रूख झाडांचें फळांचें तें आज व्हड जावन तें फळ दिता मग भावन आनी भयणीनो हें प्रकृतीचेंच नियम आमी म्हणटा आनी असली बदलावण खाली प्रकृतीन मात न्हय आमच्या मनशा जिवितान मात न्हय आमच्या समाजांत ती आमी तेंच बदलावण आमी पळयता आमचे बारीक आसले अशीर आसले आज रस्ते भोव रुंद जाल्यात थोडे हायवे जाल्यात आमची ल्हान ल्हान घरां आज व्हड जाल्या नळ्यांची घरां आजकाल आमकां सडावत दिसनात आमी बदलावण घेतली आमची नळ्यांची आसली आज टॅरेसाची जाल्यात एका माळयेची आसली 2 माळयांची घरां जाल्या आनी असली बदलावण आमी समाजांत प्रकृतींत आमच्या जिवितांत ती आमी असलीच बदलावण आमी पळयता आनी बदलावण जायचेच जर तर बदलावण जायना आमी थंयच कुसतेल्या पावसांत थंय थंय पणकुले आमी पळयता वय जावंक पुरो आजकाल बरे रस्ते आसात पावसांत ते रस्ते मागीर थंय थंय पणकुले पडटा थंय ते उदक पडटा आनी असल्या पणकुल्यांत जर तर तें उदक वळना आनी जर तर थंय सुर्याचीं किरणां पडनात कितें जाता उदक थंयच रावुल्लें तें कुसता या वास येता दीस वेता वेता थंय इल्ले किडी जातात आनी थंय तावन पिडाय उपजाता मुखार भावन भयण जर तर हेंच चिंतप आमच्या जिविताक आमी लागू केलें जाल्यार तशेंच घडटा जर तर आमच्या जिवितांत भायल्यान न्हय बगार भितरल्यान आमच्या आत्मीक जिवितांत जर तर आमी बदलावण हाडिना आमी एक दीस कुसतेल्या आमचें जिवीत आमकां न्हय बगार हेरांक म्हज्या बगलेक आसलेल्यांक तें वास येतलें आनी आमी तशेंच नाश जातलें देखून खरेंच मातसो काळ ही गजमत आमकां त्या त्या वेळार एक बदलावण हाडूंक आमच्या जिवितांत नवेंसांव हाडूंक नवसरणी हाडूंक आमकां हो एक काळ हो एक वेळ दिता देखून हो काळ खरेंच मातसो काळ आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक वा हाडचो हो काळ जावन आसा मुखार भावन भयणीनो ही बदलावण तात्कालीक न्हय थोड्या दिसांक मात न्हय खाली 40 दिसांक मात न्हय बदलावण ही शाश्वीत जावंक जाय ही शाश्वीत जावन देखून आमी पळयता आमच्या जिवितांत कितले करेज कितले आदवेंत कितली रेतीऱ्यो कितली नोवेन आमी केल्या आमचें जिवीत तशेंच उरलां हाच्या पयल्या वचपान आमी तेंच आयकलें धर्मीक आचरणा खाली भायलीं आचरणां जावन मात उरल्यांत न्ही जावन त्या आचरणाचो खरो अर्थ आमकां आजुनूय कळीत जावंक ना देखून कितले वर्सान वर्स करेज्म येवन दी आनी वचून दी तो येता आनी वेता पूण म्हजें जिवीत तशेंच उरता आनी बदलावण खाली एक तात्कालीक मात्र जाता ती शाश्वीत जावन केदींकच उरना गळभावन भयणो हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें कित्याक ही असली बदलावण खाली एक तात्कालीक मात्र जाता गे इजायाचो बूक पयलो आवसवर 16 ओळ म्हण आसत आमी आयकलें जर तर पयलें आमी पळयलें पयलो आवसवर 10 15 ओळ म्हणसर ही उतरां अशीं म्हणटात फोडकिरी आनी खरी देवस्तुती कितें गी आमी खरी देवस्तुती आमी जाणा जें कितें आमी सगळें करता मिसाचें बलिदान आराधन नोवेन हें सगळें ती खरी देवस्तुती जावन आसा पूण ताचें सांगता फोडकिरी देवस्तुती कितें गी म्हणलें इजायास प्रवादी आमकां सांगता सर्वेस्पर म्हणटा तुमचे अगणीत बलयो म्हाका कित्याक देवूच हें सवाल इस्रायल परजे करता तुमच्यो बलयो तुमच्यो आराधना म्हाका कित्याक बकऱ्यांची होमबली आनी पुष्टू वासरांची सरब म्हाका भरपूर जाली तुमी भेटयल्लीं तीं दानां म्हाका चड जालीं तुमी म्हजें दर्शन घेवंक येतात तेन्ना हें तुमकां हातांतलें कोणें विचारलां देव आमचें तावनो असलें सक्ती आमचें तावन तो विचारिना व्यर्थ बलिदानां म्हजे मुखार तुमी हाडिनाकात तुमचो दुंपो हांव कांटाळटां आमास साबत जोमत्यो खोटेपण आनी दाबाजो म्हाका सोसनात तुमी तुमचे हात विस्तारून धरता तेन्ना हांव म्हजे दोळे दामतां जायतीं प्रार्थना तुमी केल्यार हांव तुमकां कान दिवचो ना अशें जालां मोगाळ भावन भयणीनो सबार पुटी आमी सवाल करचें आसा
देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना. हांव इतलें मागणें करतां, इतलो उपास करतां, इतले रितीरो करतां, कित्याक देव म्हजें मागणें आयकना. सबार जाणांनी सवाल करचें आसा. आमी थोडे फावटी सवाल केल्लें आसा. ताका जाप त्या सुवासपांत आमी आयकली. हें सगळें जर तर भायलें जावनूच उरलें तर देव आमचें मागणें केदींकच आयकोसो ना. ताका जर तर देवान म्हजें मागणें आयकचें आमी कितें करीचें की म्हणलें आमी आयकता. मिका प्रवादीचो बूक 6 अवस्वर 8वी वळ मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पार तुजे कडचें कितें आशेता. मिका प्रवादी मारिफा देव आमकां सांगता देव आमचे तांव 3 संगती आशेता. न्यायनितीचें आचरण, खाली भायलें आडंबर मात न्ही, न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग, घात करचो मोग न्ही बगार आमच्या मोगांत आमी विश्वास रावचें. विश्वासपणाचो मोग, देवा कडेन खालतेपणान सलाप. म्हजो गर्व म्हजो अहंकारान न्ही देवा मुखार वापयल्या म्हाका, देवा मुखार हांवें खालतेपणान चलचें. 3 संगती देव आज मिका प्रवादी मुखार आमकां सांगता. न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग, देवा कडतें खालतेपणाचें सलाप. 3 उतरां आमोस प्रवादीच्या बुकांत आमी आयकता. 5वो अवस्वर, सत परगट करतल्याक तुमी तिरस्कार करतात, दुबळ्यांक पांयां तळां मस्तितात, निरापराध्यांक पिडा पोट दितात. जर तर आमी मागणें करता, आमी उपास करता, ज्यो सगळ्यो धर्मीक आचरण आमी करता, पूण आमी दुबळ्यांक पांयां तळां धमकिता, निरापराध्यांक पिडा दिता, सत परगट केल्ल्यान तिरस्कार करता, तर देव आमची मागणी केदींकच आयकोसो ना. आमच्या जिवितांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो थोडे फावटी इस्रायल परजे पर्यंत जालां आमचें जिवीत. फेस्तां, परबो, ह्या नोवेना, मागणी सगळीं भायली आडंबरां मात्र जावंक बदल्ल्यांत. मोगाळ भावन भयणीनो, आमी आमच्या समाजांत हांवें सांगलें बदलावण करता म्हणून सांगलें. व्हडलीं व्हडलीं घरां आमचें थंय आसात, सगळ्यां कडेन आमगेरी आसा व्हडलें घर. पूण जर तर त्या घरांत आसच्या मनशां थंय मोग ना, एकवट ना, माया मोग ना, इतल्या व्हडलें घर बांदून कितें फायदो. आजकाल आमी सगळीं हर एक कडेन पळयता, नव्यो नव्यो इगर्ज्यो, नव्यो नव्यो बांदपां आमी उबारता. जर तर फिरग विगारांतय आनी लोकांतय, या फिरगज लोकांतय तो एकवट माया मोग ना, तो इगर्जो बांदून कितें फायदो. आज देव आमचे आंतरीक बदलावण तो आशेता. धर्म म्हळ्यार कितें आमी जावं पुरो म्हणटा क्रिस्तांव धर्माची, हिंदू धर्माची, मुस्लीम धर्माची वा हेर धर्माची आमी नांवांक तो ह्या धर्माचो तो त्या धर्माचो आमी म्हणटा. धर्म म्हळ्यार कितें जावं पुरो तो धर्म म्हणलो शब्द रिलीजन म्हणलो लाते भाशेंत आयला, पूण संस्कृतेंत ताचो संस्कृत भाशेंत ताचो अर्थ जावन आसा धर्म म्हळ्यार कर्तव्य जावन आसा वा कायदो, शेगूण आनी सात्विकपण. जो कोण आपणाचो कायदो करता वा कर्तव्य पाळटा, जो कोण शेगूण आनी बऱ्या गुणांनी तो जियेता, सात्विकपणान तो चलता, हो जावन आसा खरो धर्म. आमी खंयच्याय धर्माची जावं दी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जर तर हे गुण आमचे थंय नात, बरे शेगूण आमचे थंय नात, सात्विकपणान खालतेपणान आमी जियेना, आमी खंयच्याच धर्माची जाल्यार कसलोच फायदो ना. जाकोबाचें पत्र 1 अवस्वर 7वी वळ आमकां अशें सांगता, देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हणसो धर्म हो म्हणटा की अनाथांक आनी विधवेंक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वस्यात्यावन पयस रावचें, होसू जावन आसा खरो धर्म देव आमचे तावन आशेता. मोगाळ भावन भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सात्विकपण वा मन बदलाप, अंतर्गत परिवर्तन आमचे थंय ना जालें जाल्यार आमची भायलीं आचरणां पुरो पोकळ जातलीं आनी व्यर्थ जातलीं. आजकाल कुरीस व्हरतात, हांव नेना हांगा ह्या सागी म्हणून खंडीत जावन हर एका फिरगजेंत कुरीस व्हरतात. एका घरांत हांव एका घराक तो कुरीस व्हरूंक आसा. क्रिसमसाच्या काळार आमी व्हरता. अशें एका वाड्यांत थोडींच घरां आसात आनी 30 दीस आसात आनी अशें तेंचें चिंताप जालें की थोड्या घरांनी आमी 1 दीस दवरचो, थोड्या घरांनी आमी 2 दीस दवरचे. पूण थोड्यांनी म्हळें ना म्हज्या घराय 2 दीस कुरीस आसूंक जाय. आनी एकल्यांनी म्हळें ना म्हज्या घराय 2 दीस जाय जाल्यार 3 दीस आसल्यार भोव बरें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जर तर म्हजें चिंताप हांव बदलिना, म्हजें नडतें हांव बदलिना, म्हजी साल समकणी हांव बदलिना, हेरां थंय मोगान एकवटा माया मोगान हांव जियेना, कुरीस 2 दीस न्ही वर्सभर दवरल्यार कांयच फरक पडना. खाली कुरीस घरांनी हाडन ताचे वयर 4 जेले घाल्यार थंय अजाप घडना.
मुगाळ भावन बिडनो खुर्सार मेल्लो जेजू आमचे तावन इतलेंच आशेता की म्हजी जिणी हांवें म्हज्या जिणयेची बदलावण हांवें हाडूंक आसा देखूनच हो खरेंच मातसो काळ आमकां दिल्लो आसा जिणी बदलावपाचो काळ आयच्या पयल्या वाचपान जर तर तुमी चित दिवन आयकलें थंय 3 शब्द वापरले आसात भोव बरें लागलें म्हाका सगळें जे देव इस्रायल परजे विशयांत सांगल्या उपरांत ते 3 शब्द सांगता येया उलोवन पळोवया देव मनशाचें पाताक खंडन करता जावं पूण पातक्याक तो खंडन करिना आमी कितलीं पातकी जावं दी देवाचें उदार म्हूण आमी थंय पळयता येया आमी उलोवन पळोवया येया आमी सांगता बसया आमी तर्क करया जावं पुरो तुमी सुखी केल्यात जावं पुरो म्हजे तावन तुमी पयस गेल्या आनीक अवकाश देव आमकां दित्या येया उलोवन पळोवया जेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमच्या काजारी जिवितांत आमच्या कुटुंबा संबंदांत उणेपण बगतना मनस्ताप उदेतना ही उतरां आमी पाळूंक जाय येया उलोवन पळोवया कितें सारकें करूंक जाता गे आमी पळोवया कितें बरें करूंक जाता गे म्हणल्यार आमी पळोवया येया उलोवन पळोवया म्हणल्यार असो अर्थ देव आमकां आनीक अवकाश दिता देव आमकां एक नवो बरवोसो दिता बरवोशाची यात्रिका म्हणल्यार ह्या जुबलेवाच्या वर्सां आमी उनियाळ करता आसतना देव आमकां हो एक नवो बरवोसो दिता गे आमचें जिवीत परत बरें करूंक जाता जावं पुरो आमी पातकी आमचें जिवीत एक नवें करूंक जाता आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक जाता तुटलेलीं कुटुंबां परत बरें करूंक जाता म्हणलें देव आयच्या पयल्या वाचपा मारिफात आमकां आपोवन दिता काली आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आसा एकामेकाक आमी सांगता बसून उलोवंक आसा जें कितें सडून घडिल्लें आसा तें परत नवें करूंक जाता मुगाळ भावनान बिणो हो जावन आसा आमचो देव आमी कितलीं पातकी जावं दी देव आमकां नवो अवकाश दिता नवो सुयोग आमकां दिता की आमची जिणी आमकां बदलूंक जाता जुवांव सोबांजेले 3रो आवाजवर 16वी वळ आमकां म्हणटा देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो ताका सतमांतल्यान कोणूच नास जायना जावच्याक बगार सासणीक जिवीत जोडच्याक मुगाळ भावनान भयणीनो आमचे पाताक आमी उडास करया तितलेंच न्ही देव आज आमकां नवो अवकाश दिता नवो संदर्भ दिता एक नवो बरवोसो आमचे थंय दिता की आमी देवा थंय पाटी येवंक जाता आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू शास्त्री आनी फारिजेवाचें तें दगलबज आनी कापाटपणा विशीं सत्राय घेवंक आनी कालतेपणान जियोंक उलो दिता इंग्लिशांत एक सांगणी आसा वॉक द टॉक हांव चिंता सगळ्यांक समजता वॉक द टॉक वॉक द टॉक म्हळ्यार जें तूं उतरांनी सांगताय तें करण्यांनी तुवें करून दाखय जें तूं उतरांनी सांगताय तें तुज्या करण्यांनी करून दाखय सांग पुरो थोडे पटी आमचें चिताप आमी वांजेल वाचतना थोडे पटी अशें बगता की तें जेजून त्या शास्त्र्यांक 2000 वर्सां पयलें शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक सांगलें म्हाका कसलेंच लक्ती जायना खंडी जावन जेजून सांगलें तीं उतरां ते दाळा सांगलें जावंक पुरो पूण आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक ती सरी करीत आमच्या जिविताक ती लक्ती करीत जावंक पुरो आज सबार राजकीय फुडारी जावंक पुरो धर्मीक फुडारी जावंक पुरो थोडे पटी आमी ह्या जाग सबार संगती सांगता पूण करज्ञानी करूंक आमी थोडे पटी पाटी सरता सांगूंक भोव सुलाभ पूण तें करज्ञानी करून दाखोवंक तें भोवच कश्ट जाता मुगाळ भावनान भयणीनो थोडे पटी आमी समाजेंत आमी पळयता थोड्यांक सकडा एक बरो म्हणाचे जावंक पुरो समाजेंत जावंक पुरो थोडे पटी फिरगजेनी सबार संघ संस्थांनी आसात मुखली बसका तांकां जायचे म्हळ्यार सगळें तांकां शाबासकी म्हणाजे सगळें तांकां बरो म्हणाजे समाज सेवा करता भोवच बरें पूण म्हजें मन कसलें म्हज्या फायद्या खातीर हांव सगळें करता या म्हज्या स्वार्था खातीर हांव करता जर तर असलें चिंताप आसा देव असल्यांक तो द्वेशिता असल्यांक असल्यांचें मन देव असल्यांचें जिवीत देव कधीच मेसवाना मुखार भावनान भयणीनो आजकाल थोडे कडेन तुमी आयकलां जावंक पुरो क्रावड पुल्लर म्हण खंयचो एक राजकीय फुडारी आयलो जाल्यार थंय लाखांनी लोक वेता जावंक पुरो एक याजक जावंक पुरो एक नावार्दीक याजक आनी ब्रदर आयलो जाल्यार थंय 1 लाखांनी लोक वेता क्रावड पुल्लर कोणा खातीर आमी करता म्हज्या खातीर हांव करता जाल्यार तें देव मेसवाना जर तर हांव देवा खातीर करता खंडीत देव असलें मेसवाता आनी एक शब्द आमी पळयता पब्लिसिटी ट्रेंड म्हण आजकाल आमचे युवा जन्मांत न्ही आमी हर एकलीं आसा जावंक पुरो आमी फेसबुकार आसा इंस्टाग्रामार आसा आनी खंयचो एक पोस्ट घालो आमी जालो जाल्यार
खंयची एक रील घाललें जाल्यार घालून थोड्याच वेळान आमी पळोवचें कितले फॉलोवर्स आसात की म्हण जितले फॉलोवर्स आसात तितलो हांव फामाद तितलो हांव नावार्थीक जाता आनी कितल्यांनी म्हाका लायक केलां आमी पळोवचें म्हळ्यार म्हजें जिवीत हेरां खातीर म्हूण न्हय म्हजे खातीर म्हज्या स्वार्थ खातीर हांवें नांव जोडचे खातीर हांवें जियोवचें जेजू आस्तेंसायच्या वांजेलांत आमकां कळीत करता शास्त्री आनी फारिजेव असल्या चिंतपाने जियेताले तर आमी थोडे पटी शास्त्री आनी फारिजेवा परी म्हज्या नांवा खातीर हांवें नांव जोडच्या खातीर म्हज्या फायद्या खातीर हांवें सगळें करचें जावन आसा मुखार भावन भयणीनो जर तांतून म्हजी दादोसकाय तांतून म्हजो संतोश तांतून म्हजें वर्तेंपण जालां जाल्यार आज जेजू आमकां एक नवी वाट दाखयता म्हजें वर्तेंपण असल्या संगतीन न्हय म्हजें वर्तेंपण जेन्ना हांव देवा मुखार खालतो जाता जो आपणाक खालतो करता देव ताका वर्त करतलो आविलाची सांतेरेज म्हणटा खालतेंपण जावन आसा देवासपणाचें पयिल्लें मेळ आमी देवा मुखार येता आसतना आमी ह्या करिस्माच्या दिसांनी मागणें उपास दान धर्म करता आसतना पयिल्लें आमचें तें आसूंक जाय खालतेंपण गर्वान हंकारान हांवें बरचें न्ही बगार देवा मुखार हांवें खाल जावंक जाय सांग पुरो थोडे पटी आमचें जिवीत आमी बदलयता आमी नवें जिवीत आमी जियेता आनी असलें बदलावण आमच्या जिवितांत येता आसतना मुखार भाव भयणीनो स्पिरिच्युअल प्रायड म्हूण आसता ह्या आत्मीक तरासो हंकार आमचे थंय थोडे पटी भरता कसो की म्हळ्यार हांव बदललां हांव मागण्याक वेता हांव उपास करता तो पळय तो मागणें करिना तो नोवेनाक वचना तो रेतिऱ्यो करिना तो जावन आसा आत्मीक तरासो एक हंकार आनी तसल्यो संगती आमचे थंय आसूंक नसो देवा मुखार आमी खालतेपणान आमी जियोंक जाय फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र 2 आवसवर क्रिस्ताची ल्हानविकाय ताची सुवडविकाय जावन आसली म्हणटा सांग पावलो त्याच अध्यायांत आमी वाचता जेजू आपणाक खालतो करन मोरणा पर्यंत खुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच बारलो आनी वर्तें नांव ताका दिलें जेजू देवाचो पूत जाल्ल्याक तो वर्तो जावंक ना ताका तितलें वर्तें नांव दिल्लें तो देवाचो पूत जाल्ल्याक न्ही वा खुर्सार मेल्ल्याक न्ही तो देवा मुखार आपल्या बापा मुखार तो खालतो जालो देखून देवान ताका उंच बारलो मुखार भावन भयणो आज आमचें वर्तेपण जेन्ना आमी देवा मुखार हेरां मुखार आमी खाल जावन जियेता तें जावन आसा आमचें वर्तेपण तर आयच्या दिसा ह्या लितुर्जींत आमी वांटो घेता आसतना ह्या करिस्माच्या काळार जेजूच्या कश्टा मोडणा आनी जिवानपणांत आमी वांटेली घेता आसतना जेजूच्या कश्टा मोडणाचो जिवानपणाचो आमी नियाळ करता आसतना ह्या आत्मीक संगतींनी आमी मेतेर जाता आसतना एक खालीस बायलें आचरण मात्र जावचें नाका मुखार भावन भिण्णो खरेपणी बदलावण आमच्या जिवितांत आमी हाडया जशें समाजींत प्रकृतींत आमच्याच दिसाच्या जिवितांत आमी बदलावण पळयता जाल्यार आमच्या आत्मीक जिवितांत तीच बदलावण हाडूंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा उंड्या वायना संगी भेटैता विदेनी मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिब जीवन आमचे नंद कर स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिब जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा भगेवन धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें
तीस सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ती आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताचे बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भवतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
हांव कामरिये देवाचे माय सांगाता बगेवन झुजे तिसोपती बगेवन दमदुता आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्यार स्वर्गी पत्वेरी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनीक पोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलीं आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें उतरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवो जिणी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत मन मागता. म्हाकाच तुका दिवो तुजे तयेक जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत मन मागता. म्हाकाच तुका दिवो तुजे तयेक जाता. कानान तुज्या पोस्तार कुरपेज
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा बागेवंत जुता देवाच्या जैते वंत मरणा पासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सुमेस्त आमी बसया मोगाच्यो. परत एक फावटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्व भक्तिकांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर ह्या करिस्माच्या दिसांनी पावणे 8 वरार कुर्सा वाट, 8 वरार मीस, नोवेन आनी सॅक्रामेंताचें आराधन, उपरांत 10 तावन कुमसारां, 10:15 वरार कुर्सा वाट, 10:30 वरार मीस, नोवेन आनी सॅक्रामेंताचें आराधन, उपरांत आयिल्ल्या सर्व यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक तुमकां स्टॉलान मेळटात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसाची तेसवां जे कितें दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवची. कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार तुमी आमकां फोन करून हप्त्या मदें हांगासर येवंक आमी तुमकां मेळटा. तुमकां उलोवंक अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवयेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबल्यो, कुमगार, काजारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास दवरा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश जावन तुमचे खातीर मागतल्या. मोगाचेनो मुडबेद्रे आळवास होमिओपॅथीक हॉस्पिटलाची दाक्तरां नर्स हांगासर आसात आमच्या आश्रयाच्या बिल्डिंगांत. त्या देखून क्लासरुमान कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत आराधना वेळा जावंक पुरो वा ताच्या उपरांत ती थंयसर आसात मेळटली. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग अनामीक अल्कोहोलीक मिटींग हांगासर चलतात. जर तर तुमच्या पैकी कोणी वा तुमच्या कुटुंबांत कोणी सोऱ्याक गुलाम जाल्यार ह्या पिडेतावन सुटका जाय जाल्यार ह्या मिटिंगाक येवंक बरेपण जोडच्याक हांव तुमकां आपोवणें दितां. हांगासर आमी विनवणेचो पंगड सुरवात करता. त्या देखून तुमच्या पैकी भक्तिकांक कोणायकी ह्या विनवणे पंगडांत भरती जावंक मौन आसा जाल्यार तुमची नांवां दप्तरान दिवची. तशेंच ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात तुमकां लाभलेल्या बरेपणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय जाल्यार पयलें तुमी आमकां सांगलें जाल्यार हांगासर मंगळाराचें आराधना वेळार नोवेना वेळार दिवंक आमी अवकाश करून दिता. नाजाल्यार तुमी बरोवन दिलें जाल्यार आमी हांगासर परगट करतल्या. तशेंच हांगासर वार्षिक रेतीर एप्रिलाच्या 2 तारखेर, 3 तारखेर, 4 तारखेर सांजेर 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत हांगासर आसतली. त्या देखून ह्या रेतीरेंदी वांटेली जावं हांव तुमकां आपोवणें दिता. मार्च म्हयन्याच्या 30 तारखेर आयतारा सांजेर 5:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत थंयचे मागणें कुर्साचें आराधन, कुर्साचें भक्तीपण हांगासर एक याजक आनी लायक येवन चलोवन व्हरतात. एक अपुरूप घडीत हे अपुरबायचें मागणें जावन आसा. त्या देखून ह्या मागण्यांत वांटेली जावंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदी बाप ऑल्विन पिंटो तांचे धांवन ही मानाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. देवदीन अलेक्स डिसोजाच्या 50 आनी 7 वर्सांच्या उगडासाक, देवदीन कोसेस डिसोजाच्या 30 आनी 3 वर्सांच्या उगडासाक आनी वलेरियन डिसोजाच्या 50 आनी 6 वर्सांच्या उगडासाक आयचे दिसाचें जेवण ऑर्न स्पॉन्सर केलां. ब्रिजी डिसोजा किन्निगोळी तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची. एलिटा डिसिल्वा मुंबय तांणी ऑर्नाक स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन वात घेवची. नयोमी आनी अलिशा वास्किरेम, कियाना सानवी रेबेलो मेर्लाबादाव, जुडी त्रेगो किन्निगोळी, क्लिंटन मॉरस सुरतगाल,
इवा प्रिन्सिटा दिसोजा पानीर, मॅक्सिम पिंटो निड्डोडी, वॉल्टर शालिनी सिक्वारा किन्नुगोळी या सर्वांनी मुखार येऊन तुमची मानाची वाद घे म्हणून हांव उपकार मागता. दान दिल्या सर्व दानीचो हांव उपकार बावरता. देव बरें करून म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज जेवण तयार केलां पवित्र खालसा वाड्याकाऱ्यांनी ताचो हांव उपकार बरयता. प्रत्येक जावन हांगासर येवन आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिला. फुडें आराधन चलोवन व्हरता. मानादी बाब ऑलवेन पिंटो येसवेडे मेळोचो याजक ताचो विशेष तरान उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. सक्कड आमी दिमी गेल्या सांजूदता देवाच्या मनाक नवेन आमी चलोवन व्हरया. पात्रून सांजूदता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजूदता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रोन सांजूदता देवा आमचे पासोद विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव बहिणीनो सर्गीचो आमचो बाप आमचे मागणे आयकता. बघेव जोता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोर विनाती करता. सांजूदता देवानी येरसान बघ प्रत्येक जावन मुरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडबाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत सांजूदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. बघेवता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ वजेची तूं आतां कोरोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दय देवाचो आनी पेल्याचो कोरो मोग वाडय. आतां आमी बघेवन जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे दय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बघेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवण दाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयला. सर आमी बसया मोगाचे न्हू. सभा जनांनी आयचे दिसाय जायतीं तेसावां हांगासर दान दिल्यान. ही तेसावां वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसावां मागणी हांगासर आसा जाल्यार ह्या घडये तुमी मागा. आमी तुमचे खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागता. वा तुमच्या काळजा मनान कितें तेसावां घेवन ह्या पवित्र थळार हांगासर आसात भावा भयणीनो सक्कड तेसावां सोमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सांजूदता देवाच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य जाता म्हणल्यार आमी पातयेता. देवाचे विस्तार आशिर्वाद ह्या पवित्र थळार वाळोवन आसात. जायतीं आजापां अद्भुत हांगासर घडोवन आसात. ते देखून ह्या घडये व्हडा पातयेनीन भावार्थान सांजूदता देवाच्या मजतीन सोमियाक आमी उलो मारया. सोमिया लागीं आमी मागया मोगाचे न्हू. चौगांक जागो बऱ्या अमलाक विकोन वच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर एकल्याचे किडनी आनी लंग्स पिडेंतले राखून व्हरच्या खातीर 12 जाणां परगांवांची 20 पावो जावच्या खातीर तेगांचो राग पयस जावंक आनी मोगान जियोवची कृपा मेळच्या खातीर दोगांक इंटरव्यू बरें फेस करून पास जावची कृपा मेळच्या खातीर 14 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर तेगांच्या घरांत शांती समाधान राज जावच्या खातीर दोगांक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम घेवन जावच्या खातीर 6 जाणां मोबायलांतल्यान पयस रावची कृपा मेळच्या खातीर एकल्याक USAंत MBA करूंक IELTS एग्जाम पास जावची कृपा मेळच्या खातीर एकल्याक 2 कुटुंबां मदें आसचो मन आसता पयस जावच्या खातीर
दोगांक घोव बायले मदलो संबंध बरो जावचे खातीर दोगांच्या जाग्याचे पेपर क्लियर जावन बेगीनच नांवार जावचे खातीर 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर एकल्याक मेंटल स्ट्रेस जावन भायर येवची कुरपा मेळचे खातीर 8 जाणांक एग्जामांत बरे मार्क्स घालून पास जावची कुरपा मेळचे खातीर 8 जाणांक SLC बोर्ड एग्जाम सगळे सब्जेक्ट सुलाभ आसचे खातीर दोगांक भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर एकल्याक ग्रीन कार्ड बेगीनच हाताक मेळचे खातीर एकल्याक कुटुंबांतले सर समस्ये पर्याय जावचे खातीर एकल्याक बऱ्या युनिवर्सिटींत एडमिशन मेळचे खातीर एकल्याक वायट सक्ते जावन सुटका मेळच्याक आनी देवा थंय फाटी परतोवची कुरपा मेळचे खातीर चौगांक रीण फारी करून कुरपा मेळचे खातीर एकल्याक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचे खातीर तेगांक दिल्ले पयशे बेगीनच फाटी मेळचे खातीर एकल्याची एलर्जी आनी कोरोज गूण जावचे खातीर एकल्याचे भांगार पयशे जाग्याचे पेपर गरजेक दिल्ले फाटी मेळचे खातीर 22 जाणांनी प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें ह्या चर त्या सवां खातीर मागता आसतना एका चलयेन दुसऱ्या जातीच्या चल्यात हांव पयस सरोंक कुरपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला एकल्याक कामांत प्रमोशन मेळोवंक मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया मोगाचें जायत्यांची त्या सवां ह्या पवित्र थळार आसात मोगाचें विना म्हणल्यार आमच्या भयणीक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर ताणें मागोवंक सांगला ताजे मुखले रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आमी मागया संपूर्ण सुडका संपूर्ण भलायकी ताका मेळचे खातीर विशेश तरान आमी मागया मोगाचें तशेंच ह्या पवित्र थळाक हांगासर सबाजन सैरीके खातीर येतात तांकां एक बरी जिने सांगाती मेळचे खातीर आमी मागया मोगाचें मस्त जाणांनी काम एक बरें काम मेळचे खातीर प्रत्येक जावन दुबायंत आमचे भयण आयविटा रॉड्रिगस हेलन मेंडोन्स आनी अशे सबाज जाणांक आशा सिल्विया ताकाय एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या सकट भयण्यां खातीर आमी मागया मोगाचें सबाज जाणांनी तांची त्या सवा मागणी आमच्या लागीं दिल्या प्रत्येक जावन एका तरणाट्याक सोऱ्याच्या पिडेतान सुडका मेळचे खातीर मागोवंक सांगला सुमयेची कुरपा विशेश जावन ताच्या कुडीन वालचे खातीर ह्या पिडेतान पयस रावंक ताका कुरपा मेळचे खातीर ह्या तरणाट्या खातीर आमी मागया मोगाचें जैती त्या सवा आमच्या काल जमानांत आसली सकड सुमयेच्या पांयांतळे ह्या कडेन समर्पण करया व्हडा पातयेनीन भक्तीपणान आमी मागया आतां आमचे वयर उबारया सुमया थंय आमी उबारया आनी मागया आराधन तुका सुमयांचेच आराधन तुका सुमयांचेच वंदन तुका सुमयांचेच वंदन तुका नमन तुका सुमयांचेच महिमा तुका सुमयांचेच स्तुती तुका सुमयांचेच होगळाप तुका सुमयांचेच वंदन तुका सुमयांचेच जय जय तुका सुमयांचेच प्रणिपात तुका सुमयांचेच हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. मोगळा सुमयांचेच ही भक्ती का वडा पातयेनीन भवार्थान भक्तीपणान या पवित्र थळार हांगासर आसा तुज्या पांयांतळ आसा सुमयांचेच तुजे तान वाळली ती सकत गोरपा या घडये विशेष तरान वाळोदी सुमयांचेच वाळई सुमया त्या भुरग्याक आपोड सुमया आपोड तुजी सकत गोरपा वाळई सुमया भलायकी बरेपण ताका दी सुमया सकट सुडका ताका सुमया टच हिम लॉर्ड जीसस bless him Lord Jesus Sabah hallelujah 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 मोगळा सुमया सकट त्याचा तुझ्या पायांतळ समर्पण करता संजुदता देवाच्या मजतीन मागता संजुदता देवाच्या मजतीन मागता सुमयांचे जो आपोड या पवित्र थळा घेऊन मागता बरी भलायकी दे बरे काम नका दी बरी सैरीक दे बरे पण त्या जीवितांत लाभयत आणि आश्चर्य बरे पण नका दी सुमया touch them bless them heal them may your mighty power flow touch them anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus mighty healings take place Lord Jesus mighty healings take place bless them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your mighty power flow hallelujah 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 मुझ्या मोतीर काळो काढन मुजो भावार्थ दंडळो पेसाच्या मुझ्या आत्म्याच्या वैरी तू तुझ्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या संदा मुझ्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या भरवस तुझे केरी देणे तुका देवान दिला मुझे जिणयेचे कांटे गुंते मुझ्या काळजाचे गोरसाण हांव तुका भेटयता तुझ्या मोवाळ माई पासे नावा तेगे तू म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें वडा पातेने तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमेवन नांव तुझ्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन
एक घडीभर दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या मारिपा जायतें बरेंपण वालता मोगाचें न्हू. आमच्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आमचो भावार्थ आमची पातयेनी ताचेर, आमचो विश्वास ताचेर. त्या देखून जायत्या जाणांक बरेंपण मेळना, बरेंपण लाभता मोगाचें न्हू. 5 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्घ दितात. एकल्याची पाड दुगूण जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात. तेका बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात. दोगां BP शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात. 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दितात. दोगांक आनवरांतले राखण व्हेल्ल्या खातीर अर्घ दितात. एकल्या भुरग्याचें तेणें फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दितात. एकली तिचे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयल्या खातीर अर्घ दितात. ह्या सर्व त्या अर्घां उल्या सांगता आमकांय देवान ह्या पवित्र थळार आयलेल्या मारिपात केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर, लाभयलेल्या आत्मीक बरेपणा खातीर, ग्रेस्त काय खातीर आमी धन्या देवाक अर्घां दिवया. धन्या देवाचो उपकार आठवया. हांव ओगळाप दिता जेसू, हांव ओगळाप दिता जेसू, हांव ओगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजा. हांव ओगळाप दिता जेसू, हांव ओगळाप दिता जेसू, हांव ओगळाप दिता जेसू काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दोतोरांक, नर्सांक, सेवाकांक पाव. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा सकट पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी, कुडी आत्म्याची घटाई दी. आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापायचे दिस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सांव आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावते काम नासतना कश्टांचे आसा तुज्या भुरग्यांचे काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर, तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने दयाळ बापा फावती जिनिये सांगातीन मेळनासतना कश्टांचे आसा आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा कश्टांत, दुखांत, बेजारांत, खंती दुखान आसल्या सकड आवयांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांचे वजें तूं हाळू कर सोम्या. तांची दुखां तूं पोस. तांचे कश्ट तूं निवास सोम्या. तांच्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार तांकां बुसय, तांकां सांगात दी आनी तांच्या सांगाता निरंतरी तूं लाव म्हणून आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा आवयांक कुटुंबांत तांच्या दादल्या तावन भुरग्या बाळातान संतोष, समाधान, बरेपण लाभय आनी त्या मारिपाक तांचो संतोष दर्त कर म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थने मुरये पिडेस्तांच्या भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणीये कागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोशा तुका आमी लोमार्थाम आमी पदे सेवेची बाळकां या दुगाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे कागोचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे देव पावल जेजू आमकां दाखय. हे दाळे मोगळे दुलबी अवंकारी मरिये भगवंती देवाचे मामोत्सव विनंती कर. क्रिस्तच्या बसोवण्याक आमी पावोवच्या खातीर पिडेस्तां बसोत विशेष मागणे सगळ्यां दोळे धांपया. आमकां कितेंय पिडा दूख आसा त्या जाग्यार हात दवरया आनी भवार्थान पातयेनीन आमी मागया. मोगाचें न्हू आमच्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. ताणें पिडेस्तांक आपडलें, बरी जाली. पिडेस्तां ताका आपडूंक उर्डात येली, आपडलेली हरी एकली बरी जातली. हेगडे विशेष तरान सोमयाक आमकां आपोरच्याक त्या त्रियेक देवान आमकां आपोरच्याक गूण करच्याक. त्रियेक देवाक आमी महिमा मान वगळाप दिताना त्रियेक देवाची कृपा मजत आमच्या कुडींत आमी मागच्या त्या भाव भयणीच्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून हेगडे आमी विशेष तरान मागया आनी आमी मागया मोगाचें न्हू आनी त्रियेक देवाक महिमा दिवया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जाय घेवचें तितलो लानवीक जालोय
आणि सर आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें कुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुझ्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बाबा आत्मेच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी गोष्टींच्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिस घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेन लेगून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो दयाळा सोम्या बाबर त्यांच्या बुजवण दरात तुझी मीत मीत नातलेली दयाळाय आनी आमी मागता पिडेशिडेन कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजणी आनी मनभेद पयस करून एकामेकाक काळज जातावन भोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण भोगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन मागो दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन देवाचो एकलोसो पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यान आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं आमेन देवा पवित्रत्म्या जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर्व वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो आमेन मोगाच्यानो दिंबेर आमी रावया सक्रामेंतांतल्या जेसूक आमचे मदें आमी स्वागत करया मुखल्यो थोड्यो घडयो त्यो पवित्र घडयो त्या जेजू मुखार जिव्या देवा मुखार करचोंचे विशेष कृपेचे आशिर्वादाचे घडयो त्या देखून त्या जेजूक स्वागत करया जिविताचो उडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लायता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लायता हरये दिसा मोक्षा तुका आमी यात्रेता आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेता
समाधी सक्रामेता भक्ती मना खालच्या काळजा करता तुका नामा भक्ती मना खालच्या काळजा करता तुका नामा करता तुका नामा संसारासो उजवाडतो काळो धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पातोसो संसारासो उजवाडतो काळो धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पातोसो तुका मेळो का शेता वतनी सकत लालेता तुका मेळो का शेता वतनी सकत लालेता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी हातयता आराधा आराधा स्वादी सक्रामेता आराधा आराधा स्वादी सक्रामेता भक्ती मना खालच्या काळजा करता तुका नामा भक्ती मना खालच्या काळजा करता तुका नामा करता तुका नामा हालेलुया 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 सक्रामेंट्सला जेजूचेर आमची नदर घालया. जेजूक थोड्याच वेळा पयले आमी आमच्या काळजांत घेतलो. तो जेजू ह्या उंड्यार पार परत आमचे मदें आसा. जळत्या बोले लागीं देव मोयशेक दिश्टी पडलो. म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलां, तांची बोब म्हाका आयकल्या, तांकां सुटका दिवचे खातीर हांवें तुका विंचला म्हणटा तो देव. मोयजेन जळत्या जिलकुटांत पळयल्लो तो देव आतां आमचे मदें आसा. मुखाचें नांव हो बोव कुरपेसो वेळ, सुम्या सांगता थोडो वेळ करचूसो वेळ. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 14 परिक्रावळ म्हणटा, हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे मुखार दिंब्यांनी सरपडतलो, हर एकलो ताळो उबारन म्हाका वाकणतलो. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाक आमची स्तुती अर्गां होगळाप तो आशेना. आमी देवाक अर्गां स्तुती होगळाप दिनातल्यार देवाची महिमा उणें जायना, देवाचें देवपण उणें जायना. तो आसल्या पर्यंत आसता. पूण जितलें आमी देवाक अर्गां दिता, जितली देवाची स्तुती आराधना आमी करता, तें आमच्याच बऱ्याक पडटलें, आमच्याच फायद्याक तें पडटलें.
तर त्या त्रिएका देवाक उंड्या रुपार आसल्या त्या जेजूक जो जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवन वस्ती करचो तो देव, ह्या जेजूचो आमी पाशावांत वांटेली करता. त्या देवाक जे कितें सर्गार निरंतरी करता, आंज बुडव्यां सांगता, सर आमच्या मालगड्या सांगता, सर आमच्या पुर्वजां सांगता, जी ती निरंतरी देवाक स्तुती आराधन करन आसात, तांचे सांगता आमची ताळे आमी मेळोवया. त्या त्रिएका देवाक सक्रामंतल्या जेजूक आमी आराधन करया. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजता सूर्य लासता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजता सूर्य लासता तारा लारांनी ताची महिमा. Alleluia, 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 alleluia. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. पदवेदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. हक्काच्या कोणान बुडोन आसलेल्या अज्ञ मोजादून नितर तो करता. हक्काच्या कोणान बुडोन आसलेल्या अज्ञ मोजादून नितर तो करता. Alleluia, 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 alleluia. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. आमी ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. जीवितान दंडाची मेटा भद्र करपा वय तो रावयता. मोच्या जिवितान दंडाची मेटा भद्र करपा वय तो रावयता. नव्या जिवितान मोज्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावयता. नव्या जिवितान मोज्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावयता. Alleluia, 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 alleluia. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. Alleluia, 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 glorify your name. Hallelujah, 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 hallelujah.
पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां अशें देवाच्या कृपेचो शिवरू चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक सरतली. हांगा आसलें कितलीं जाणां म्हणटा देवान म्हाका आशिर्वाद दिवना म्हूण. कोणीय आसात की हांगा म्हणची देवान म्हाका आशिर्वाद दिवना म्हूण. आमकां सगळ्यांक देवान आशिर्वाद दिता वय मो सगळ्यांक दिला. खंयच्याच देवान आमकां उणें करूंक ना. जांक पुरो थोडे फावटी पिडा येता आसतना आमी आशिल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार मागल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार बसा जांक पुरो आमी चिंतावन देवान म्हाका आशिर्वाद दिवना. देवान म्हाका सांडला देवान म्हाका सोडला म्हज्या पातकांची शिक्षा देवान म्हाका दिल्या. मोगाळ भावनान भयणो जर तर देवान आमकां दिल्लें ती आशिर्वादां बेसांवां कुरपा सगळीं आमी नियाळूंक गेलीं जाल्यार वर्सभर वा आमची सगळी जिणीभर आमी करतल्यार ती आमच्यान केदींकच मेजूंक जावची ना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जितलीं देवान आशिर्वादां आमकां दिल्यान गे ताच्या एक वर्त्या मापान देवाची स्तुती आराधना आमी करूंक आसा. देवाक अर्गां होगळाप आमी दिवंक आसा. जेन्ना इस्रायल परजा तांबडो दर्यो उतोरन तेवशिल्ल्यान ती पावली. निर्गमनाचो बूक आमी वाचता मोइजे आरोन मिरियाम सगळी इस्रायल परजा देवाची स्तुती होगळाप करता देवाक अर्गां दिता. सामुएलाचो दुसरो बूक 5:22 आवस आमी पळयता. दावीद राय जेन्ना साऊलाच्या त्या कश्टांतलो तो निवारता तो देवाक अर्गां दिता. मोगाळ भावने म्हणून पवित्र पुस्तक जर तर मुक्तगन पळयलो थंय मागण्याचे किसड ते समाचे किसड थंय देवाक अर्गां दिवची ती गितां अर्गां दिवची ती किर्तनां आमी पळयता. सांग पुरो मोगाळ भाव म्हणून आमकां हर एकल्यांक कश्ट आसा आमकां पिडा शिडा आसा पूण देवान आमचो हात केदीकच सोडूना. देव सदांच आमच्या बगलेक आसा आमच्या मुखल्यान आसा आमच्या फाटल्यान आसा आमच्या देगेन आसा. आमचो हात धरून तो सदांच आमकां सोलोवन व्हरता. आनी असल्या देवाक असल्या रचणाराक असल्या आमच्या सोम्याक निरंतरी आमी अर्गां स्तुती आमी दिवंक फाव. तर उबी रावया देवाक आमी अर्गां दिवया. इस्रायलाचो देव खंडीत निदाना. पवित्र पुस्तकान आमी वाचता इस्रायलाचो देव खंडीत निदाना विसणार परजेक तो केदींकच सांडिना. जांक पुरो इस्रायल परजा आमी विसलेली परजा आमी विसलेली परजा. देवाची हर एक परजा संवसारांतलो हर एक लोक देवान विंसून काडलेलो ताच्या मोगाचो तो लोक आमी ताची रचना जाल्यार आमचो रचलेलो देव आमकां केदींकच सांडून घालिना म्हणलो असलो बरवोसो आमचे थंय आसूंक जाय. मोगाळ भाव भयण जर तर देवान आमकां सांडून घालूं ना जर तर देवान आमकां आशिर्वादां वयर आशिर्वादां कुरपा वयर कुरपा आमकां दिल्या तर ह्या वेळार त्या देवाक आमी अर्गां होगळाप आमी दिवया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसया महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसया महिमेताचे आमी गितां गावया. पर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारया उसायता देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारया उसायता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ससना ससना उपकारता सोबावळया. देखून अर्गां ससना ससना उपकारता सोबावळया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसया महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसया महिमेताचे आमी गितां गावया.
इस्रायेलाचो देव खंडिती जाणा विस्तार पळयताचे केली सणिना इस्रायेलाचो देव खंडिती जाणा विस्तार पळयताचे केली सणिना देखून अर्गाता कौशस ना सजना उपकारता सोबावळ्या देखून अर्गाता कौशस ना सजना उपकारता सोबावळ्या अर्गांदिया आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीतां गावया अर्गांदिया आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीतां गावया तसो विश्वासी मोग सस्नार करता आमकां पळयलो समी आमकां सांबाळटा तसो विश्वासी मोग सस्नार करता आमकां आपयलो समी आमकां सांबाळटा देखून अर्गाता कौशस ना सजना उपकारता सोबावळ्या देखून अर्गाता कौशस ना सजना उपकारता सोबावळ्या अर्गांदिया आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीतां गावया अर्गांदिया आमी सोम्या करसिया महिमेताचे आमी गीतां गावया हालेलुया 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 दयकन बसात आमी करेजमाच्या काळार आसा जिणी बदला पासो काळ कुरपेचो काळ आमी खंडीत जाणाव ह्या करेजमाच्या काळार देव आमकां ताच्या कुरपेन भरता म्हण कोणाकी कळीत आसा की पवित्र पुस्तकांत देवान विचारलें पयलें सवाल खंयचें देवान विचारलें पयलें सवाल पवित्र पुस्तकांत कोणा लागीं विचारलें सवाल कायना लागीं कायनाचे की पयलें कोण गी आसात कोण आहात कायनाचे की पयलें आदाम आसा आदाम आनी येव तर देवान आदामा कडेन विचारलें सवाल कसलें सवाल तें खंय आसाय म्हण सांग तूं खंय आसाय म्हण विचारलें इट इज ए पर्सनल क्वेश्चन आनी जर पवित्र पुस्तकांत बरयलां देवान आदाम कडेन विचारलें ह्या मनशा लागीं दादल्या लागीं विचारलें आदाम म्हण सांगूं ना तें देवान दादल्या लागीं विचारलें तूं खंय आसाय तो दादलो आज आदाम न्ही तो दादलो आज हांव आनी तूं देव आमचेंच नांव काण आमचे लागीं विचारता तूं खंय आसाय म्हण खली जाप आमची जर देवान विचारल्यार हांव पक्षी गे रे नोवेनाक आयलां तें देवा कळीत आसा देवा दिसता आमचो देव कुर्डो न्ही देवाक कळीत आसलें आदाम खंय आसा गी म्हण खंय आसलो आदाम एदेनाच्या बागेंत आसलो तें देवा कळीत आसलें देवा कळीत आसुनी तो दादल्या लागीं आदाम कडेन विचारता तूं खंय आसाय म्हण कित्याक देवान विचारलें ताचे लागीं देवाक आदामांत तावन ताच्याच तोंडांत तावन कसली जाप येता गी म्हण आयकूंक आसलो जांक पुरो देव आमचे तावन तेंच आशेता आमी खंय आसा म्हण कळीत आसा देवाक पूण आमचे तावनूच आमच्या तोंडांतली ती उतरां आयकूंक तो आशेता आनी आदान कसली जाप दिली इसारल्या सवाला जाप दिली की ताणें हांव हांगा आसा म्हळें की ताणें
तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो, हांव विणगो आसलो देखून हांव लिपोवन रावलो. इतले दीस देवा सांगता आद हांव सकाळीं सांजेर म्हणल्या पर्यंत जावंक पुरो वॉकाक येतालो, ताचे सांगत आसता तो आसुल्लो. तेन्ना विणगो आसलो ताका कळीत नासलें, ताका ते दाळ कसलें लज दिसूंक ना. पूण आतां देवाचो ताळोवनय तो सोलोवन वयतना ताच्या मेटांचो आवाज ताणें आयकलो आनी आपूण विणगो आसा म्हूण ताका कळी जालें. तो देखून तो लिपोवन रावलो. देवान विचारल्या सवालाक ताणें सारकी जाप दिवंक ना. कित्याक आतां हांव जाणा आसलो हांवें देवा कडचो तो संबंद तुटयला. मुगाळ भावन भयणो, काल एकाच पातका वरून तें एक फोळ केल्ल्या निमती आज हांव देवा कडचो तो संबंद तुटयता. सांग पुरो आवयो कुसनांत खंय रांदून आसल्यार आनी तांची भुरगीं खंय तांच्या जलांत वा खंयच्याय रुमांत आसान खेळोन आसतना घडये घडये आवयची ती वय आसाय रे तूं, आसाय गो तूं खंय आसाय म्हूण तांकां कळीत आसा ती आसात म्हूण. पूण तांची चिंता आपती जोप भुरग्यांक कांय जावंक नजो, भुरगीं शाबयतायन आसात गे म्हूण. खाली भुरग्यांनी सांगल्या पुरो हांव हांगा आसा म्हण जालें. आवयक एक समाधान, हां भुरगें शाबीत आसा म्हूण. मुखार भावन भयणीनो, आमचो देवी तशेंच आमची ताका आमची तो जतन करता. आमचो ताळो आयकोंक तो आशेता. आमी कश्टांत आसांव गी, आमी वायटांत आसांव गी, आमी पिडेंत आसांव गी, आमी पातकांत आसांव गी, तो राखोवन आसा वा आशेवन आसा न्ही, पूण आसांव जाल्यार आमकां पाटी हाडूंक तो पळयता. मुखार भावन भयणीनो, आदावान एकच पाता केलें आनी देवा लागचो तो संबंद ताणें तुटयलो. आमी कितलें पाता केलां, तर आमी देवा लागचो कितलो संबंद तुटयला. आमच्या मोगाच्या मनशांक जर तर आमी एक कितें गाळे शिराप दिलो, कितें वायट आमी तांच्या तोंडार उलयलें, मागीर तो मुखार मेळ्ळ्यार ताचें तोंड पळोवंक सयत आमकां लज दिसता. कित्याक आमचें अंतस्कन आमकां कंतयता. जावंक पुरो ताणें कांय करूंक ना, पूण हांवें केलां, हांव उलयलां, देखून म्हजें अंतस्कन कंतयता की त्या मनशाच्या तोंडा मुखार ताच्या मुखल्यान सयत ताची सावळी सयत दिसूंक नजो. मुखार भाव थोडे पटी त्या देवातय आमी तशेंच करता. जावंक पुरो आमी देवात न्हू पातकन तो संबंद आमी तुटयला, देखून देवा कडेन येवंक आमी लजयता. देवा मुखार येवंक आमकां लज दिसता, कित्याक आमचें अंतस्कन आमकां कंतयता. इगर्जमतेची शिकवण पयलो अध्याय आमकां सांगता, देव मनशाक ताचो मोग करूंक उलो दिता आनी पातका वरवीं फासळलेल्या आनी विंगड जाल्ल्या सर्व मनशांनी ताच्या कुटुंबांतय फाटी येवंक उलो दिता. देवाची येवजनस इतलें जावन आसलें की देव मनशांनी ताचो मोग करी जाय म्हणलें तो आशेता आनी पातकांत आसल्या आमी त्या कुटुंबा सांगता, म्हळ्यार फिरगज म्हळ्यार त्या कुटुंबा सांगता, इगर्जमतीच्या त्या कुटुंबा सांगता आमी परत एक जावचे खातीर देव आमकां उलो दिता. क्रिस्मसो काळ आमी तुटलेलो तो संबंद एक करचो काळ म्हण. हो कुरपेचो काळ देवातय मात्र न्ही, आमच्या पेल्यातय आमी तुटलेलो तो संबंद, आमच्या सेस समारातय, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यातय, गोवाया बायलेतय, भुरग्यांतय आमी तो तुटलेलो संबंद हो एक करचो हो काळ मुगाळ भावन भयणीनो. जिणी बदलापाचो काळ देखून देव आज आमकां हर एकल्यांक तो उलो दिता. ती एकच वाट तो दिता आनी हो संबंद घट करचो तें तुमी वेल्डिंग करचें पळयलां. वेल्डिंग करचें पळयलां न्ही? हय, तें वेल्ड केलें कितले दीस उरता? थोडे पटी उदक पडोवन तें परत वेता वेल्ड. ह्या मार्गार आमी पॅच वर्क घाल्लें पळयता, पावस जाल्लो असो पळयता आमी, थंय थंय ते पणवे पडले, थंय थंय इल्लो इल्लो येवन डामार घालतात, पॅच घालतात. गाडयो समा वचनात कितें जाता, चड उणें जातात आनी तें पॅच घाल्लें वेता. मुगाळ भाव भयणीनो, आमी देवा थंय दवरचो संबंद, तो समा करचो संबंद, तें पॅच घाल्ल्या पुरी न्ही. ताका देव एक नवीच वाट आमकां दिता. आयच्या वाचपांनी आमी आयकली, देव म्हणटा देव योना प्रवादी मुखांतर आमी आयकले. योना प्रवादी निनेवेच्या लोकांक वचून तांची पातकी जिणी बदलूंक तो उलो दिता आनी आयकल्लेंच निनेवेचो लोक गुणी वस्तूर घालता. आमी गुणी वस्तू घालची गरज नाका. आमी जें कितें करनासा मागणें उपास दान धर्म तितलेंच पुरो देवाक तें मान वता. आज देव आज आमकां एक नवी वाट तो दिता की आमचें पातक आमी वळखून, आमचें उणेंपण आमी वळखून, आमची अस्कतकाय आमी वळखून जिणे आमी बदलूंक आसा. तें आयकून एका कानांत आयकून एका कानांत सोडचें न्ही. जर तर आमचें पातक आमी वळखून देवा मुखार आमी काल जाल्या आमच्या जिणेंत आमी बदलावण हाडली, तितलेंच देवाक पुरो.
तर मुखार भावन भयणीनो आमकां जिणे बदलूंक हो एक अवकाश. मुन्यांचो बूक 28:13 म्हणटा जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना. जो आपली पातकां लिपयता ताका कितें ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता. सांगात आमी म्हणया जो आपली पातकां लिपयता फाटल्यान जो आपली पातकां लिपयता जो आपली पातकां लिपयता जो आपली पदकां लिपयता ताका सूख मेळना ताका सूख मेळना ताका सूख मेळना ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा पूण जो ती उसारता आनी सांगता पूण जो ती उसारता आनी सांडटा पूण जो ती उसारता आनी सांगता ताका दया लाभता. ताका दया लाभता. जर तर आमची पातकां आमी वळखाले जर ती आमी उतरांनी सांगली ती सांडली जाल्यार खंडीत जावन देव आमचेर दया दाखयतलो. देव आमकां ताच्या कृपेच्या आशिर्वादांनी तो आमकां भरतलो. हाच्या पयल्या वाचपान जें कितें आमी आयकलें बरें करूंक शिका. इसायास प्रवादी आमकां सांगता बरें करूंक शिका न्याय नितीन चलोवंक शिका कश्टां तेल्यांक गरजेवंतांक आदार दिया. हें जावन आसा जें कितें देव आमचे तावन आशेता. खाली मागणें रजार मात न्ही मोगान जियोंक एकवटान जियोंक न्याय नितीन जियोंक मैपासान जियोंक एकामेका भोगसूंक देव आमचे तावन इतलेंच आशेता. जिणें बदलप म्हळ्यार तेंच. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या जिविताची आमी नदर घालया. एक घडी बर दोळे धांपया. आदावा परी आमी देवातावन पयस गेल्या. आमी एकामेकाच्या मोगान तावन संबंदातावन आमी पयस पावल्या. आमी अस्कत वय पूण घडयेन घडये म्हणल्या पर्यंत देव आमकां नवो अवकाश दिता नवो बरवोसो दिता. आमची पातकां तो कांटाळिना आमकां पयस करिना आमकां सांडिना. जशें वेचीक पुताक ताणें आरावन धरलें त्या बापायन तशें आमकांय ताच्या गोपान तो आरावन धरूंक आशेता. म्हज्या उपरांत म्हणा मोगळा सुमया मोगळा सुमया मोगळा सुमया तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो रचणार आनी पोसणार तूं म्हजो रचणार आनी पोसणार म्हज्या मोगाक तूं सदांच राखोन आसाय म्हज्या मोगाक तूं सदांच राखोन आसाय. मोगळा सुमया मोगळा सुमया मोगळा सुमया मोगळा सुमया तुज्या एकल्याच पुताक तुज्या एकल्याच पुताक म्हजे खातीर म्हजे खातीर संवसारी धाडलोय संवसारी धाडलोय. तुका अर्गां सुमया तुका अर्गां सुमया 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 हांवें पाताक आदारन हांवें पाताक आदारन तुजे तावन हांव पयस पावलो तुजे तावन हांव पयस पावलो. तुजे लागसो संबंद हांवें तुटयलो तुजे लागसो संबंद हांवें तुटयलो. तुजो पूत म्हणूंक हांव फावो न्हय सुमया तुजो पूत म्हूण सांगूंक हांव फावो न्हय सुमया 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 म्हज्या उतरांनी म्हज्या उतरांनी म्हज्या चिन्नांनी म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या करण्यांनी म्हज्या करण्यांनी हांवें वायट आदारलां हांवें वायट आदारलां. हांव एक पातकी सुमया हांव एक पदकी सुमया तुजी काकुळत हांव मागतां म्हजी काकुळत हांव मागतां. सुमया सुमया दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुता म्हज्या पातक्याची काकूत कर म्हज्या पदक्याची काकुळत म्हज्या कर पातक्याची काकूत कर. म्हजी पदक्याची काकुळत कर. मोगाचेनो देव पाताक कांटाळटा पातक्याक न्ही. आमी कितलीं पातकी जावं दी देव आमची पातकां बक्षितां जें कितें हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें येया आमी उलोवन पळोवया. देवान आदावाक आपयतना तूं खंय आसाय म्हणटाना देव आदावाक अवकाश दिता ओडना तुवें पाताक केलां ये लागीं ये आमी उलोवया. तूं अस्कत तूं पातकी हांवें सूख केल्या म्हूण सांग तितलेंच पुरो. कालच्या पयल्या वाचपान दानियेलाच्या प्रवादीच्या बुकांतले आमी आयकलें सुमया आमी सूख केल्या लॉर्ड वी आर सॉरी तितलेंच पुरो म्हणटा तो दानियल प्रवाद. जर तर आमी खऱ्या काळजान खऱ्या मनान सोम्या मुखार येवन तितलेंच सांगलें सोम्या हांव वचकत म्हाका बक्षी. जर तर आदावान सांगलें जाल्यार आज काणी ती दुसरीच जाती आसली. आमी नेणाव पवित्र पुस्तक कसो आसतो आमची जिणी कशी आसली आमी नेणाव.
जर आ दावान एक तें उतर सांगलें सुम्या हांवें सूख केल्या म्हाका बक्षी. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्या परी या आमी त्या सुम्या आज आमकां उलो दिता ताचे सांगता येवंक एक नवो बरवूसो तो आमकां दिता. आमची पातकां कसलीं आसूं दी कितलीं तांबडी जाल्लीं कितलीं वर्सांची आसूं दी ती हिमा परी धोवी करता म्हणटा सुमी. आनी जें कितें देव सांगता तें तो करता. ताच्या उतरांक सदांच तो विश्वासी तो रावता. आमची पातकां कसलीं आसूं दी तो हिमा परी धोवी करता. त्या विचीक पुता पर्यंत जसो तो ताचो बापोय विचीक पुता असो त्या पुताक आपल्या वेंगेंत घेवंक आशेता तसो आमचो सुमी आमकां ताच्या वेंगेंत घेवंक आशेता. देव आमचो मोग आशेता आमकां. आमी देवाचे मोग आशेवचे की चड देव आमचो मोग आशेता. आनी ही जावन आसा व्हडपण ह्या व्हडबीक आमच्या देवाची. हर एक पोटी आमी पाता करता आसतना देवातान पयस वयता आसतना देव आमकां एक नवो बरवोसो दिता नवो अवकाश दिता की ताचे थंय आमी येवंक ताचे थंय लागीं येवंक आमचें जिवीत बदलूंक ताचे सांगता तो तुटलेलो संबंध तो नवो करूंक. उबी रावया. सुम्या लागीं आमी सांगया सुम्या हांवें सूख केली. हांव वचकत सुम्या म्हजी पातकां बोगोस. काकूत मुझी कर देवा काकुती सो तू सारो आपरात मुझे दोन काणी तर म्हाका हिमा प्रासर दवक काकूत मुझी कर देवा काकुती सो तो सारो आपरात मुझे दोन काणी तर म्हाका हिमा प्रासर दवक धोकेस्तानी खालत्या काळजाच्या सोम्या तू तिरस्कार करिना होम बलियो अर्पणा तुका मानवना तुका जाय कांते काळी काकूत मुझी कर देवा काकुती सो तू सारो आपरात मुझे दोन काणी तर म्हाका हिमा प्रासर दवक हिमा प्रासर दवक हिमा प्रासर दवक. दिमी घालया. आमचे सगळें जिवीत त्या सुम्याक आमी समर्पण दिवया. आमी हर एकली आमची खंत बेजाराय आमची पिड्या शिड्या घेवन ह्या सुम्या थंय आमी आयल्या. आमचो सुमी वैजांचो वैज खंडी जावन आमची हर एक पिडा तो गूण करूंक शकता. ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमचें घरदार आमचें काम आमचो फुडार आमचें जिवीत आमचीं भुरगीं आमचे युवा जण जें कितें सगळें आमी करूंक वेता आमची भलायकी आमचो संतोष आमी सगळें ह्या सक्रामेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेन्ना आमी देवा मुखार खालतें जाता देव आमकां वर्तो करतलो. जें कितें सगळें देवाक समर्पूंक आसा सगळें आमी देवाक समर्पण दिवया. अशी जावन आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया
थोड्या भुरग्यांची एग्जाम जाल्या अशी जावन 10व्या भुरग्यांची 10व्या क्लासच्या भुरग्यांची परीक्षा आनी बेगीन जावंचेर आसा. देव तांकां आशिर्वादांनी बरो ताच्या पवित्र आत्म्यान तांकां नेटो जें कितें ते शिकल्यात तें सगळें परीक्षे तांकां उगडा आसा. धैर्यान परीक्षे बरोवन बरे मार्क्स काडून तांचो मुखलो फुडार ताणें विसोंक देव तांकां कृपा दी. मोगाच्यानो ह्या घडये विशेष जावन दुखांत निराशेंत कश्टांत आशिल्ल्या सकड आवयां खातीर आमी मागता. मोगाच्यानो विविध तरांच्या कश्टांक वळख जावन दुखांनी आसात. भुरगीं वायट सवयेंक बली जाल्यांत वायट संगती फाटल्यान गेल्यान त्या देखून आवय निराशी जाल्यात. कुटुंबांत अवचित मरना चिंतनांतलीं गणितां घडल्यान निराशी जाल्यात. कालच्या मनांत दूख आसा अर्थीक अडचणी समस्या कुटुंबांत आसा निराशपण आसा. असल्या आवयां खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये मागता. तुमचे पैकी कोणी आवयो तुमकां मुखार येवन सक्रामेंत आमकां दिंबेर वा उबें रावंक जाय मागोवंक जाय जाल्यार हे उठोवन मुखार येवचें सक्रामेंत आमकां दिंबी घालची. विशेष तरान ह्या घडये हांव तुमचे खातीर मागता. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा मजत तुमच्या जिवितान वालच्या खातीर सोम्या तुमकां आपोवच्या खातीर तुमच्या खालच्या मनांतलें दूख पुसून काडच्या तुमचें वजें हाळू करच्या विशेषान आमी तुमचे खातीर मागता. त्या देखून तसल्यो आवयो खंती दुकान आसात बेजारायेंत निराशेंत आसात खालच्या मनांत जायतें दूख आसा टेन्शन आसा सगळें सोम्याक समर्पण करच्या खातीर मुखार या. मोगाच्यान तुमकां मौन आसा जाल्यार कोणा बरोबर मौन आसा मुखार या दिमी घाला. ह्या घडये आमी तुमचे खातीर विशेष तरान मागता. सगळें तुमी दिंबेर पडोवन तुमचें सगळें दूख बेजराय वयर येवेत आलतारी मुखार मुखार वयर दिंबेर पडयात. उबे मात रावचें नाका. दिमी घालतली मोदय येवन दिमी घालीत कांय प्रॉब्लेम ना. उबे रावतली मात फाटल्यान राव. मोगाच्यान सगळां आमी तुमचे खातीर विशेष जावन ह्या घडये मागता. सोम्याची कृपा सकत तुमच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागता. दिमी घालूंक साध्य आसली दिमी घाला. उबें रावंक जाय जाल्यार उबें रावा. हो वेळ तुमचो आमी तुमचे खातीर मागचो. तुमच्या खालच्या मनांतलें सगळें दूख सोम्याच्या पांयां तळ समर्पण करा. कितें तुमकां दोस्ता कितें समस्या आसा कितें कश्ट जावन तुमच्या कुटुंबांत निराशी बेजाराय अवचित मरना कुटुंबांत जाली चिंतनांतलीं गणितां घडलीं सगळें सोम्याच्या पांयां तळ समर्पण करा. सोमी म्हणटा कश्टांतल्यान वचन वयतल्यान म्हजे सशी येय हांव तुमकां विशेव दिता. सोमी आमची बुजवण सोमी आमचें धैर्य सोमी आमची कृपा सोमी आमची सकत. ते विधवेचो पूत मरण पावलो मरण व्हरतना ती विधव स्त्री रडतली. जेजू त्या तंबाक आपोडता त्या पुता पाटीन दिता. जेजूय रडलो तोय कणवडलो. आज जेजू तुमच्या खालच्या मनांतले दूख पळयता. मोगाच्यानो तुमकां बुजयता धैर्य दिता. सिमिया प्रवाद्यान मुर्यमायक म्हणली ती उतरां हो पूत सबारांक पडोवंक उठोवंक कारण जातलो. आनी मुर्यमायक विशेष तरान म्हणलें दूख दोन दरीच्या तालवारी पर्यंत तुजें काळीज शिंतालें पावसायतालें. आनी खरेंच मुरयेचें काळीज शिंदलें सगळें. आनी जेजून तें पळयलें मुरयेमायचें कश्ट सगळ्या कुर्सा वाटेर प्रत्येक जावन त्या पयना वेळार कुर्साच्या बगलेक तिजे कश्ट दूख सोम्यान पळयले त्या आवयचे. आनी आवय ते खंडीत ताणें काकोल तिजी नदर घाल्ली. आनी त्या देखून त्या आवयक आमची आवय आमची सांगातीन जावन तिका दिल्या. आमची कश्ट दुखा वेळा बुजावन जावन आमकां दिल्या. आनी जेजू समजता तेतून तुमचें दूख बेजाराय कंत दूख ताचे मुखार सांगा रडा. सोमी आसा तुमकां बुजयता. ह्या घडी विशेष जावन तुमकां आपोडता धैर्य दिता बोल दिता कृपा दिता. त्या देखून तुमी सगळें दूख ताच्या पांयां तळा. तुमचे बेजाराय कंत दूख तुमच्या भुरग्यां वरवीं तुमी कश्टां जाल्यार त्या भुरग्यांक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. त्या युवासनांक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. मागा आमी तुमचे खातीर विशेष जावन ह्या खातीर मागता. पवित्र आत्म्याक सोमयान वतूं पवित्र आत्म्याचो सांगात कृपा तुमच्या कुडींत वालच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागता. उरलीं सगळां उबें रावया. मोगाच्यान प्रत्येक जावन आमी दादले उबें रावन ह्या भयण्यांतय ह्या स्त्रियांतय आवयांतय आमच्या हातू बांदन तांचे खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. मोगाच्यान हो जुबलेवाच्या वर्सा आमी हांगासर हो म्हयनो प्रत्येक जावन सगळो म्हयनो स्त्रियां खातीर मागता. आनी आज प्रत्येक जण ह्या दुखेस कश्टांनी आसल्या आवयांक खातीर आमी मागया. आमच्या हातू बांदून सोमी तांचे दूख पुसून दी तांचे वजें हाळू करून दी तांकां सांगात दिवन दी आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. मोगाच्यान
मोगळा जेसू तुझ्या मुखा समोर पडलेल्या या सगळ आवयांक हांव तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. तुझ्या आवयचे दुःख तुवें पळयले, तिचे कश्ट तुवें पळयले, तिचे काळीज पापसल्ले तुवें पळयले, तिची बोगणां तुका समजाले आनी त्या आवयक आमची आवय करून त्या देखून तुवें दिल्याय, तिका आदर्श जावन आमकां दिल्याय आनी प्रत्येक सगळ आवयांक आदर्श जावन तुवें दिल्याय. सोम्या तुझ्या आवय खातीर आज आमी तुका अर्घ दितना दिन वाचतना हांगासर दुखेस्त जावन गंतिश्ट जावन जिविताचे वजान घेवन कश्टांच्या या सगळ आवयांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. तुझी विशेष सकत कृपा मजत सोम्या जेजो या घडये तांच्या जिवितांत तांच्या कुडींत वाळय, तांकां तूं सौखां जाय, तांचे वोजे हाळू कर, तांचे कश्ट हाळू कर, तांचे दुखांत तूं पुस सोम्या, बुजावन दे सोम्या, सांगत दे सोम्या, सांगत दे सोम्या, तांचे काल जमना हाळू कर सोम्या, तुझ्या विशेष शक्तीन कुरपेन बोध सोम्या आनी तारी तुझ्या बरी बरी तांकांय सगळ आवयांक तांचे काळीज पापसाताना ते स्वीकार करचे कृपा तुवें दिल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिताना या सगळ्यांक तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. आपोळ सोम्या तुजो आपोळ तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी तुजी दैवीक सकत कृपा वाळून दी सोम्या, तांकां विशेष शक्तीन कुरपेन बर हांगासर आसले आवयांक, हांगासर नातले आवयांक, बर गांवांत आसले आवयांक, गांवांत असल्या गांवा भायर असल्या सगळ आवयांक या घडये तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता. तुझे सकत कृपा सगळ आवयांक जी कोण विविध माध्यमां मारिपात या आराधनान वांटिली जावन आसा तांच्या हरी एकल्याच्या खालसा मनांत तुझी सकत कृपा वाळय सोम्या, ताका हरी एकल्याक आपोळ सोम्या या घडये तुझ्या बेसावांनी बर तुझ्या कृपा देण्यानी बर सोम्या, तांचे वोजे हाळू कर, तांचे कश्ट हाळू कर, तुझ्या शक्तीन तांकां बर आपोळ आपोळ सोम्या. टच देम लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, anoint them Lord Jesus, may your mighty power flow into their life. Bless Lord Jesus, in your name I order, bless them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, may your mighty power flow into their life Lord, may your mighty power bless them Lord Jesus, touch them, anoint them Lord. आपोड सोम्या तुझ्या विशेष शक्तीन आपोड सोम्या, तांचे वोजे हाळू कर, तांची दुखां पुसून काड सोम्या, तांची दुखां पुसून काड सोम्या, तांच्या भुरग्यापणां बरें कर, तांच्या पतीक बरो कर सोम्या आनी त्या मरिपा तांचे दूख उणें कर सोम्या, तांणी भोगच्या त्या कश्टांतले निवराय सोम्या, अर्थीक अडचणी आसा जाल्यार तांकां भायर करपा दी, तांच्या कालसा मनांत आसल्या अत्रेक तूं मानून घे सोम्या, तुजी सकत करपा वाळय पाव सोम्या. Bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, touch them Lord Jesus, touch them Lord Jesus. आपोड सोम्या, आपोड आशीर्वाद कर सोम्या, आशीर्वाद. हालेलुया 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 शला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  हालेलुया 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 हालेलुया. Bless Jesus, Yeshuve, Jesus, bless them, may your mighty power flow. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord Jesus, praise you Jesus, we adore you Lord Jesus, we glorify your name Lord Jesus. मोगाचनो तुम्ही थंयच रावा, मुखार आयिल्ली पयलीं आमी तुमकां त्या लायता, तुम्ही मागीर तुमच्या जाग्या पाटी वसा, ताचे बरोबर उरल्यांक आमी त्या लायता. पवित्र आत्म्या परत आमी उलो मेरया, पवित्र आत्म्या सकत या तेलावनी मारिपात परत सोम्याची कृपा सकत गुण करची सकत तुमच्या कुडींनी वाळोवन दी, तुमचे कश्ट हाळू जावन दीत, ओजी हाळू जावन दीत, दुखां पुसून वचून दी, ह्या मागणे वरवीं सोम्याची सकत कृपा तुमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून परत आमी विशेष तरान मागून ही मागणी आमी घेवया. Saktin maka poroge, Povitatnya Devoni, Nove jivit maka labonge, Povitatnya Devoni, Devik Saktin maka poroge. Devoni, Nove jivit maka
समझणे शांती समाधान जिये और तू मुझे तुझी साथ देनी सेवा समझियो विश्वास होनी दी तू मागा तुझी समझणे शांति समाधान जिये दार तू मुझे तुझी साथ देनी सेवा समझियो विश्वास होनी पवित्रात्म्या देवाने दैविक शक्तीन माका भरके पवित्रात्म्या देवाने नवे जीवित माका लाभके कष्टातेला तू सावकाशायला बाई रडतेल्या तू बुजावला बाई तचलेल्या तू विषयला बाई काळजांची तुझ्या मोगान पेट कष्टातेल्या तू सावकाशायला बाई रडतेल्या तू बुजावला बाई थकलेल्या तू विषयला बाई काळजांची तुझ्या मोगान पेट पवित्रात्म्या देवाने दैविक शक्तीन माका भरके पवित्रात्म्या देवाने नवे जीवित माका लाभके वाईटा विघ्नांतले तू राखून हसकत कुडी तुझे मंदिर तुका अंतस्करणान मुझ्या बिडार तुका सर्गी वाटेन सदांच तू सर पवित्रात्म्या देवाने दैविक शक्तीन माका भरके पवित्रात्म्या देवाने नवे जीवित माका लाभके नवे जीवित माका लाभके दिमी घालया येदवोडा सक्रामेंता साष्टांगनमन करूया पूर्वील्या त्या रूपामधल्या नव्या रीती आदर्या सलवून वेचासगत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशी बापा तशी पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सृष्टा एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समज
प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Cargaditolo, somia cargaditolo, सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो. Cargaditolo, somia cargaditolo, सगळी मुजी जिनी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजांत तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजांत तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो. आनी अर्गांदितलो, समया अर्गांदितलो, सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गांदितलो, समया अर्गांदितलो, सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. गाळपुता सवे हांव करमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. बगेवून सांजूत देवा आम्हा पासत विनंती कर. बगेन कृष्णाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी